विसा उपरांत तुमकां येवकार. राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान गोंयचे सहकार पुरस्कार आयतारा जैतिवंतांक भेटयले. पणजे सहकार संकुल सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत सहकार मंत्री रवी नायकाचे हस्तुकी पुरस्कार भेटयले. सहकार चळवळींक जाणट्यांनी तरणाट्यांक फुडें हाडचे असो उलो सहकार मंत्री रवी नायकान मारलो. फाटले सप्तकभर चलिल्ल्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचो समारोप आयतारा पणजे जालो. सहकार संकुल सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक सहकार मंत्री रवी नायक, सहकार सचिव DC साहू, सहकार निबंधक PK वेळीप काणकार आनी हेर आशिल्ले. रवी नायकान अंदूचे सहकार पुरस्कार भेटयले. सहकार चळवळीक तरणाट्यांक फुडें हाडचे असो उलो सहकार मंत्री रवी नायकान मारलो. आणि त्याच बरोबर आमचे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटाचे लोक भुरगे ते आतां तांचे संपर्क जाले म्हणजे कॉर्पोरेट मेंबर खूब फायदेशीर फायदे सगळेच जॉबाचेर रावले जॉब करू शकना खंयचे तरी व्यवहारान घुसपा म्हणजे गुंतून घेतलं जाल्यार ते तुमी ह्या कॉर्पोरेटीक करतलो. गोवा राज्य सहकारी संघ दर वर्सा सहकार पुरस्कार भेटयता. सगळ्यात बरो सहकार वावुरपी म्हूण बार्देज बाजाराचो संचालक गुरुदास सावळाक पुरस्कार भेटयलो. सगळ्यात बरी चेअरपर्सन म्हूण गोवा महिला बँकेची चेअरपर्सन प्रतिमा धोण जाल्यार सगळ्यात बरो सेक्रेटरीचो पुरस्कार दीपक सुर्लकाराक भेटयलो. सगळ्यात बरी सोसायटी म्हूण इश्ट केपें गिरायक सहकारी सोसायटीक पुरस्कार भेटयलो. गुरुदास सावळान सहकार मळार बायलांक 33% आरक्षण वेंचणुके पयलीं लागू करपाचो मुद्दो काडलो. हांव एक विनंती करता ती आमच्या सहकार मंत्र्याक की तांणी घोशणा करून रावलेली ही जी घोशणा आसा ताची निवडणुके पयलीं कारण भोवतेक फुडल्या म्हयन्यान निवडणूक घोशणा जावपाची आसा आनी एक जर कोर्टाक लागू जालो जाय तर मागीर ते कांय करूंक शकचे ना. ते खातीर तांकां हांव विनंती करता आमच्या सगळ्याच्या वतीन की तुमी ही जी घोशणा केल्या ती घोशणा चालीक लावपा खातीर ताबडतोब ह्या सप्तकांत फुडल्या सप्तकांत तुम्ही एक अध्यादेश काढा, ऑर्डिनन्स काढा आणि त्या खातीर त्या कायद्यान दुरुस्ती करा. गोवा राज्य सहकारी युनियनचे चेअरमॅन रामचंद्र मुळे आनी हेरांची ह्या वेळार उलोवपां जाली. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. पोर्तुगीज गेले मात गोंयकार अजुनूय गुलामूच उरल्यात म्हूण गोंयांत नाका आशिल्ल्यो घडणुको घडटात. घराघरांनी आवय बापायन भुरग्यांक कोंकणीची गोडी लावंक जाय जाल्यारच कोंकणी भास उरतली अशें मत रोटी म्हयनाळ्याचे मुखेल संपादक फादर वॉस्को रेगोन उक्तायलें. फादर रेगो पणजे कोंकणी चर्चा सत्राच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतालो. जागतीक कोंकणी संघटनेन घडोवन हाडिल्लें पयलें चर्चासत्र कोंकणी भाशेचो फुडार ह्या विशयाचेर आयतारा पणजे तियात्र अकादमींत जालें. दिसभर चलिल्ल्या ह्या चर्चासत्रांत कोंकणी मोगी व्हडा उमेदीन आशिल्ले. कोंकणी म्हयन्याळे रोटीचो मुखेल संपादक फादर वास्को रेगोन चर्चासत्राचें उक्तावण केलें. फादर रेगो म्हणटा जायत्या भाशेंत शिकात मात कोंकणीक विसरूं नाकात. पुर्तुगेज गेलो 50 वर्सां जालीं आतां इंग्लीश आयला. कित्याक गुलामपण आमचें, कित्याक आमचें मन अशें. इंग्लीश शीक होय, 10 भासो शीक, 10 भासो उलय, पूण कोंकणी भास सांबाळ, सगळे कोणें सांबाळ हें गरजेचें. आनी कित्याक पासत सांबाळ कोणें कायदो घालो म्हूण न्हय, तुज्या रक्तांत आसूंक जाय तें. आनी हें गरजेचें. आवय बापायनो हांव तुमकां उलो करतां, तुमच्या मनान जें आसा, तुमच्या रक्तांत तें आसा तें तुमच्या भुरग्यांक दियात. मास रगत दिल्यार पुरोना, कोंकणी भाशेचो मोग दियात. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. शिशेवळ काणकोणा राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनीच सुमार 1000भर काजूची झाडां मारून उडयल्यात. हाका लागून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी हातान काजूची कापिल्ली झाडां घेऊनच काणकोणा रान खात्याचेर मोर्चो व्हेलो. ह्या प्रकरणाची चौकशी 8 दिसां भितर जावंक जाय नाजाल्यार हें प्रकरण अनुसूचित जाती जमाती आयोगा कडेन दितले अशी शिटकावणी आमदार रमेश तवडकरान दिल्या. कांय दिसा फाटीं शिशेवळ काणकोणा रान खात्याच्याच अधिकाऱ्यांनी सुमार 1000भर काजूची झाडां मारिल्ली. उपरांत थळाव्या लोकांनी हाचेर काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर कागाळय केल्ली. मात ताचे फुडें कांयच जालें ना.
राना अधिकाऱ्यांचेर कायदेशीर कारवाय करची म्हूण थळाव्या लोकांनी काजूची कापिल्ली झाडां घेवनच रान खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. पैंगीणचो आमदार रमेश तवडकारय लोकांबरोबर आशिल्लो. ताणें राना अधिकारी नारायण फळदेसायक बरोच वडीर काडलो. थंयचे लोक ह्या उत्पन्नाचेर पोट भरताले. जर कितें आहा आनी दुसरो आनी काम धंदो कांय ना न्ही थंय. समज फॅक्टरी ना कितेंच ना न्ही थंय. आमी काम अशें कितें तरी काजू बी हें करून घेनच आमी तें पोटा रक्षण कितें साकर च्या पाल्याचें हेजी उत्पन्न त्या उदकाचें करूंक जाय न्ही आमी. हे कर्म करतल्यांचेर खर कारवाय करची अशें आमदार तवडकारान मागला. हो विशय घेवन थंयचे लोक मुख्य वनपाल शशिकुमाराकय मेळपाचे आसात. की ताजेर की योग्य कारवाई जावची की ह्या जे अधिकारी आसा ताजेर एक्शन घेवची अशा तरेचे आमचे क्या म्हणले आसा की एक साधारणच्या 8 दिसांक वाट पळयतले. ही झाडां उखून आसा की आमी जवळ 8-10 वर्सांची झाडां आसा की आमगे CCFच्या ऑफिसान वचपाक पडटा. ताजेर आमगे कमिशन जो आसा ट्रायबल कमिशन आसा की कमिशना कडेन आमकां जाप विचारची पडटली. CCFाक सुद्दां हांव पर्सनल की आमचे डेलिगेशन वचून आमी मेळटले आनी हे सगळे जो रिपोर्ट आसा तो ताजेय कानाक घालतलो. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.